अरविंद केजरीवाल हांचे आड सोरो भानगड केस सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आसा। हे सुनावणेत न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा हांणी ह्या प्रकरणाचें काम पळोवचें न्हय अशी याचिका आमी दाखल केल्ली, पूण ती न्हयकारली। ह्या प्रकरणाचो निमाणो निकाल अजून जाहीर जावंक ना। अशें आसून लेगीत केजरीवाल दोशी आसा अशें सांगून भाजपाचे फुडारी लोकांची दिशाभूल करतात। मुळातूच दादागिरी करपाक भाजपूच हुशार आसा अशी टिका आपाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी केल्या। शब्द वापरून ड्रामेबाज असले शब्द वापरून दिशाभूल करपाची प्रयत्न केलो। तिका चीफ जस्टिस केलो मॅडम स्वर्णकांता शर्मा। शी इज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्ट, शी इज जस्ट अ जज ऑफ द हायकोर्ट, शी इज नॉट चीफ जस्टिस। सो कसले कसले फॅक्ट्स घालून आणि असे म्हणपाचो प्रयत्न केलो की ती लेडी जज आशिल्ली म्हणून ताजेर तिका आमी टार्गेट केले, असले सगळे नाका आशिल्ले दिशाभूल करपाचे प्रयत्न केले। सो आमी पयली म्हळ्यार हाचो निषेध करता। आम्ही सांगूंक सोदता की इट इज भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टीज एजन्सीज की जेन्ना तांकां दिसता की खंयचे जजमेंट तांच्या फेवरान वचचें ना तेन्ना दे यूज ऑल द रॉंग मेथड्स टू ट्राय एंड मिसयूज द लॉ। काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन लोकांची दिशाभूल करपाचे तुम्ही प्रयत्न केला ताचो आमी निषेध करता। फॅक्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ द पीपल आणि जे हांवें तुमकां फॅक्ट्स सांगले, दोन फॅक्ट्स which is that एक म्हळ्यार जज्जाची भुरगीच are working under the opposing advocate. This is a fact which even the Justice Swarnakanta Sharma herself has not denied. She has admitted in her ruling. And secondly, that she has attended RSS functions not once, not twice, but at least 4 times. That also she has admitted. She has not